पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांचे कडेन संबंधित आशिल्ल्या 5.50 कोटी रुपयांच्या वीज बिल माफी घोटाळ्याची सुनावणी 12 जुलय मेरेन फुडें धुकल्ल्या। सरकारी वकिलाची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान लेखी उक्तिवाद सादर करपा खातीर आतां 12 जुलय दिसा ही सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। गुदिनोन ह्या प्रकरणांतल्या आरोपपत्राक आपूण गुन्यांवकार ना अशें सांगलां आनी गुदिनो वतीन याचिका दाखल करून गुन्यांव फाटेच्या पुलीस डायरी न्यायालयान सादर करून ती सिद्ध करची अशी मागणी केल्ली। सरकारी वकील बेरेस्तारा आपली केस सादर करपाची आशिल्लो, मात आयज सरकारी वकील न्यायालयात हाजीर नाशिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। So PP is unwell, so they have filed an application for adjournment, and the matter has been kept on 12th at 12 o'clock to file a reply on the application moved by the accused number 1. The application was that to produce police diaries. Today the matter has got adjourned. 12 तारखेर दवरल्या 12 सुमार। आज रिप्लाय फायल करपा आशिल्लो, बट PP बरो ना म्हूण तेंच्यांनी एप्लिकेशन मूव केलें फॉर सिकींग टायम।